नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स गोयच्या कन्नडिका म्हादयच्या इश्यूचेर अजून उतर काडिनात आर्जीत आपयता इश्यू टीएमसी म्हणटात बीजेपीची सयांची मोहिमेची नाटकां एक्टिविस्टांचो आवाज चडटा कमर्शियल टॅक्स येणावळीचे अंदूचे टार्गेट 1200 कोटींनी वाडोवपाचे गोंय सरकाराचें टार्गेट चालू अर्थीक वर्साक 5300 कोटी वेल्यान वाडोवन करतले 6533 कोटी. पणजे स्मार्ट सिटीचे स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरा एक्टिव्ह नेम मोडटल्यांचेर नजर ट्रॅफिकाचे नेम पाळात स्मार्ट कॅमेरा फोटो घेता पणजे ट्रॅफिक सेलाचो अलर्ट चलान सरळ मोबायलार. होणासत्तरी दुकानात चोरी दोग चोर सीसीटीव्ही ट्रॅप आदी सीसीटीव्ही पळोवन गेल्ले एकल्याक मास्क दुसऱ्याची कॅमेऱ्याक फाट पयशे सामान गाडयेचे डॉक्युमेंट घेवन फुजो पुलीस सोदता. मोपा विमानतळाक मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा गोवा म्हणून अधिकृत नाव केंद्रीय मंत्रिमंडळान पूर्वलक्षी प्रभावान नावाचेर मारलो शिक्को. जमनी बळकावपाचे केशी एसआयटीन पुरातत्व खात्याच्या आनीक एका स्टाफाक उखल्लो जामिनार सुटिल्लो धिरेशी परत भितर गणगुटे केशी 3 जाण भितर. खाजन शेतां राखपाची गरज बांदाक खावटी पडून शेतां काबार बांदाचें वेवस्थापन ना खाजन शेतीचो सरकारा कडेन डाटा ना खाजना राखूंक खासदार लोयजिनाचो राज्यसभेत प्रस्न. पोलिसांची मोबायल चोरांआड मोहीम पणजे कोलवा आनीक 5 जाणांक धरले 31 मोबायल जप्त आतां मेरेन 60 वयर ताब्यांत 1.25 कोटी मायज मोलाचे 200 मोबायल जप्त. बायण मारुती मंदिराचो पुजारी आनी वांगड्यांक मारबडे प्रकरणांत थळावे डीवायएसपी मेरेन पावले दंगेखोरीची खर कलमां लावची दादागिरी करपी पुलिसाक सस्पेंड करपाची मागणी. आयएसएलांत फाटीं पडिल्ले एफसी गोवाची हैदराबाद एफसी आड फाल्यां फातोड्ड्या गेम कोच म्हणटा हैदराबादाचो खेळ बरो मात एफसी गोवा कोणाकूच भिना. गोंयांत कार्यावळी करपी कन्नड अखिल गोंय महासंघांनी कन्नडिगा संघटना अजून म्हादयचेर एक उतर उलयनात. आरजी म्हणटा गोंयांत धंदो करून खावपी गोंयांत जगपी कन्नडिगा एक उतर काडूंक तयार नात. टीएमसीन आझाद मैदानाचेर सरकाराचो निशेध केलो कर्नाटकाचे वेंचणुके खातीर खंय सगळें चल्लां. बीजेपीचे सयांचे मोहिमेची फक्त नाटकां एक्टिविस्टांचो आवाज चडटा. गोंयांत आपणाक 5 लाख आसा म्हणपी कन्नडाचो जो अखिल गोवा संघ आसा नाजाल्यार तेंचे बाकीचे जे कन्नडा कल्चरल ऑर्गनायझेशन नाजाल्यार तेंचो कसलोय जो आउटफीट आसा जे गोंयांत रावतात गोंयांत धंदो करतात गोंयांत कामाक वयतात स्कुलांनी वयता कॉलेजींनी वयता जेंचे जीवन आयज गोंयचेर आसा गोंयचेर जगता म्हादयचें उदक पिता म्हादयच्या उदकाचेर ते आपले डेव्हलपमेंट करता पूण तेंच्या कडल्यान आजून पर्यंत एक स्टेटमेंट ह्या डीपीआराचेर येवंक ना. केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पक्षाचो केंद्रान आसा आनी गोंय सरकार जो भारतीय जनता पक्षाचो आमचो राज्यान आसा त्यांच्यांनी प्रत्येक गोंयकाराचो विश्वासघात केल्लो आसा. प्रत्येक गोंयकाराक फटयल्ले आसा आपल्या स्वार्था खातीर. गोंया समोर आमी झुकचे ना अशें कर्नाटकाचे ते WRD मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार आमचे भाजप सरकार गोंयचे करता कितें ओगी कित्याक बसल्या. सो आमची एक शिटकावणी जर 16 तारीख पर्यंत डीपीआर जो अप्रूव जाला तो फाटी सरना केंद्र सरकार तो फाटी घेना
आमचो मुख्यमंत्री तो फाटी घेवपाक प्रयत्न करून तो फाटी घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान 16 तारखेक रिस्पेक्टफुली रिजायन जावचो पडटलो, ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आमी आमचें आंदोलन तीव्र करतले. जीएसटी म्हळ्यार अंदू गोंय सरकाराक मोठी थाकाय. सरकारान चालू अर्थीक वर्सा कमर्शियल टॅक्साचे येणावळीचें टार्गेट 1200 कोटींनी वाडोवपाचें थारायलां. जीएसटी बरेपैकी वाडटा तो पळोवन आदल्या 5300 कोटी वेल्यान 6533 कोटी करपाचें नवें टार्गेट. डिसेंबरांत येणावळ पडली कशी दिसता, कारण फाटल्या डिसेंबराक खंय हिसबा भायर वाडिल्ली. खरी 13% वाडल्या. खासा रिपोर्ट. गोयची कमर्शियल टॅक्स येणावळ म्हणजे जीएसटी आणि व्हॅट येणावळ बरेपैकी वाडटा. सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण अर्थसंकल्पा वेळार दवरिल्ले टार्गेट 23% म्हणल्यार 1233 कोटींनी वाडोवपाचें थारलां. अर्थसंकल्पा वेळार सरकारान कमर्शियल टॅक्स खात्याक 5300 कोटी येणावळीचे टार्गेट दिल्ले. कमर्शियल टॅक्साची येणावळ बरेपैकी वाडटा ती पळोवन सरकारान नवें टार्गेट सेट केला. चालू अर्थीक वर्सा 5300 कोटींचे टार्गेट वाडोवन 6533 कोटी रुपया करपाचें थारलां. वट्ट 1233 कोटींची वाड. थारायल्ल्या टार्गेटा परस 23% मायज. जून 2022 मेरेन चालू आशिल्ले लुकसाण भरपायेची सगळी रक्कम सरकाराक मेळ्ळी. केंद्रा कडेन उरिल्ले 1410 कोटी सगळे राज्य सरकाराक पावले. 1291 कोटी मे म्हयन्यात, 119 कोटी डिसेंबरात पावले. डिसेंबरांतली गोंयची जीएसटी येणावळ 22% पडली म्हूण केंद्राच्या डाटांत दिसता. मात ती येणावळ नेगेटिव्हांत दिसपाक वेगळी कारणां आसात ती अशीं. केंद्र दिता ते जीएसटी येणावळीच्या आंकड्यांत राज्य जीएसटी, केंद्राची जीएसटी, सेस आणि आयजीएसटीची येणावळ आसता. डिसेंबरांतली येणावळ पळयल्यार राज्याचो जीएसटी 13% वाडला, केंद्राचो जीएसटी 21% वाडला. पडल्या तो आयजीएसटी वेगवेगळ्या राज्यांक वता. 221 एके कंपनीन डिसेंबरात 200 मायज कोटींचो आयजीएसटी भरिल्लो. त्या खातीर त्या वर्सा आयजीएसटी 342 कोटींक तेकिल्लो. ह्या वर्सा डिसेंबरांतलो आयजीएसटी 168 कोटी जमला. त्या खातीर आयजीएसटीचे गोंयांतल्यान जाल्ले कलेक्शन 50% पडला आणि गोंयचे जीएसटी कलेक्शनाचो आंकडो 22% पडला अशें दिसून येता. प्रुडंटा खातीर लौकीक सिलकार. आतां पणजे शारांत गाडी चलयतल्यांचेर नजर. शारांत गाडी चलयतना ट्रॅफिकाचे सगळे नेम सक्तीन पाळात. शाराच्या मुखेल सुवातींचेर स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सकयल लायिल्ले स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरा नेम मोडटल्यांचे फोटो घेतात. पणजे ट्रॅफिक सेलाचो अलर्ट. तालांव खंय सरळ मोबायलाचेर. आज सावन प्रायोगीक तत्वार पुराय सीसीटीव्ही सिस्टम एक्टीव. कला अकादमी, फेरी पॉइंट, कस्टम पॉइंट, 3 सिग्नल्स which are under smart city आमी आज ऑपरेट केल्ले आसा. सो आय रिक्वेस्ट पब्लीक whoever is coming to Panjim, especially daily commuters, to make a note of it and to ensure that they follow the traffic signals properly, because these are smart signals. So if you break the signals, you will be challaned. Your photograph will be captured, especially for red light jumping, and you will be challaned accordingly. So it is a request from me to please see the signals and accordingly drive your vehicles. We are initiating it by way of a trial method to see how effectively the traffic can flow. There could be certain lapses which will be rectified. We will take the suggestions of the people, the citizens and civilians who are moving on this road, and the signals will be activated at 4 places basically. One is at Divza Circle, one is near the Custom House, one is the Ferry Wharf, and one will be at the Kalakidam. So basically the signals are having smart cameras which will pick up the photographs of people violating the traffic signals. They are the signal breakers. There is fines will be levied, and once the system is connected, you will get the challans basically on your mobile phone. So that is the command center which has already been formed and which will be activated once we complete this trial method. And once the trial method is totally functional, we will start issuing the challans. होणसत्तरी एका दुकानात चोरी करपी दोगूय 150 सीसीटीव्हीत कॅप्चर. मंगळार बुधवारचे मध्यानराती चोरी. दुकाना भायर सीसीटीव्ही कॅमेरा पळोवन चोर थंयच्यान गेले. रोखडोच एकलो तोंडाक मास्क लावन परत आयलो. दुसऱ्याची सीसीटीव्हीक फाट. शटर बँड करून दुकानात घुसून चोरी केली.
पुलीस सोदतात. चोरयो खूब जातात. कांय चोर हाताक सापडनात, कांय बारीक सारीक क्लू सापडिल्ल्यान पुलिसांच्या हाताक सापडटात. आतां सीसीटीव्ही आशिल्ल्यान चोर मातशे सादूर. तरी थोड्या देड शाण्यांक सीसीटीव्हीचे खबर आसूनय व्हडलेशे सिरियसनेस दिसना. होणा सत्तरी अशाच दोगा चोरांनी दुकान फोडले. पयशे, गाडयेचे आनी वेगवेगळ्या तरेचे डॉक्युमेंट आनी कांय सामान घेवन फुज्ज्यो. सीसीटीव्ही रेकी करून दुकान फोडी मेरेन सापडल्यात, मात अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्ले नात. आतां ह्या 2 चोरांक पळयात. होणा सत्तरी भुसारी दुकान फोडूंक हे 2 जाण आयले. एकल्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा पळयलो. सगळ्याक सीसीटीव्ही कॅमेरा आसात असो ताचो रिस्पॉन्स. हावभाव पळयात. सादूर जावन इतल्या रावले ना. दोगांयनी दुकानाचे शटर कशे फोडूं येतात ते तपासले आनी थंयच्यान गेले. थोड्या वेळान परत आयले. सीसीटीव्ही पळोवन गेल्ले म्हणटकीच एकलो तोंडाक कपडो मास्का भशेन गुठलावन आयलो. दुसऱ्याक घडये मास्क मेळूं ना. तो कॅमेराक फाट करून लावलो. तोंड दाखयनासतना कर्म करपाचे ताचो प्लान. दोगांय देड शाण्यांनी शटर फोडले आनी दुकानांत एंट्री मारली. दुकानांत काळोख. थंय सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू आसतले अशें तांकां दिसूना. तांणी गल्लो उक्तो केलो. हाताक सापडटा ते पयशे, डॉक्युमेंट घेतले. वता वता कांय सामानूय हाताक लागले तशें व्हेले. सीसीटीव्ही कॅमेरा ट्रॅप जाल्ल्या ह्या चोरांचो सोद चल्ला. दुकानवालो सांगता चोरांनी गाडयेचे डॉक्युमेंट, लायसन्सूय व्हेला. अंदर से पैसा, तेरा माल चोरी करके पूरा उठा के ले गए. पैसे भी चुराया, माल भी चुराया और गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का कागज, हमारा लाइसेंस और डॉक्यूमेंट और छोटा मोटा माल भी लेके गए. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. मोपा विमानतळांत अधिकृतपणान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणान केंद्रीय कॅबिनेटाचे बसकेंत गोंयच्या नव्या ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या नांवाचेर आज पूर्वलक्षी प्रभावान शिक्को. नांवाची घोशणा आदीं जाल्ली, आतां सरकारी शिक्को. डिसेंबरांत प्रधानमंत्री मोदीन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें उक्तावण केल्लें. जमीन बळकावपाचे केशींत पुरातत्व खात्याचो आनीक एका स्टाफाचो हात. महेश नायकाक एसआयटीन उखल्लो. धीरेश आनी अनिल नायकाकय धरिल्ले. धीरेशूय पुरातत्व खात्याचो स्टाफ. ताका आदीं धरिल्लो, जामिनार सुटिल्लो, आतां परत भितर. कळंगुटे 2 जमनीचे फेक डॉक्युमेंट करपाचे केशींत तांकां उखल्ल्यात. जमनीचे केशींनी आतां मेरेन आर्किओलॉजीचे 3 जाण सापडल्यात. जमनी बळकावपाचे केशींत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नॅक्सस भायर सरत आसा. पुरातत्व खात्याचे आनीक एका कर्मचाऱ्याक, महेश नायकाक ह्या केशीचो तपास करपी एसआयटीन धरलो. ताचे बरोबर धीरेश नायक आनी आनंद नायकाकूय उखल्लो. धीरेश नायकूय पुरातत्व खात्याचो कर्मचारी. फेक डॉक्युमेंट ओरिजिनल डॉक्युमेंटाचे जाग्यार दवरून ते ओरिजिनल म्हूण दाखोवपाच्या कामात तांचो हात. फाटल्या केशींत तो जामिनाचेर सुटिल्लो, आतां परत भितर. कळंगुटे जमीन बळकावपाचे केशींत एसआयटीन तपासाक नेट धरला. थंयच्या सर्वे नंबर 26/9 आनी 466/2 चे जमनीचे डॉक्युमेंटात फेरफार करून बेकायदेशीर पद्दतीन मालकी हक्क ट्रान्स्फर करपाच्या प्रकरणात महेश, धीरेश आनी अनिलाक धरला. फुडलो तपास चालू आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत सुमार 80% खाजन शेतां पडीक. सरकारा कडेन सारको डाटा ना. बांदाक खावटी पडून शेतां पेड्ड्यार जावपाचे प्रकार वाडल्यात म्हूण टीएमसीचो राज्यसभा खासदार लुईझीन उलयला. लुईझीनान राज्यसभेंत इशू काडलो. सरकारा कडेन सारको डाटा ना म्हूण जाप. लुईझीन म्हणटा खाजन शेती सांबाळपाची गरज. I had asked various questions into the parliament, and the parliament reply which is given says that there are thousands of hectares of paddy fields. Today they don't have the details. What is the cultivation of these paddy fields? How much paddy fields are cultivated? According to the reports, nearly 80% of the paddy fields are remaining uncultivated. Today, thousands and thousands of hectares of these Khazan lands are being destroyed because the bunds are not maintained or are destroyed, and the saline water
is invading, there's an ingression of saline water, and therefore the health of the soil is gone. The government of the day has to ensure that whatever our forefathers have preserved and protected and given to us, it is our duty to maintain this. बायणा मारुती मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी वांगड्याक मारहाणीचे केशीत खर कलमां लावन आरोपी आड ॲक्शन घेवची म्हणून मागणी. आमदार दाजी आनी थळाव्यांनी DYSPक मेळून हे केशीत पोलिसांची गैरवागणूकूय ताच्या कानार घाली. कागाळ घेवंक टाळाटाळ करपी पोलिसांक सस्पेंड करचो म्हणून मागणी. DYSPन लक्ष घालून नव्यान केस मांडपाचें खंय उतर दिलां. की सपोज एक धर्मगुरूचेर सपोज एक हात उबारतात जाल्यार फाल्यां कोणूय कोणाचेरूय हात उबारपाक सक्षम आसा म्हणून. सो आमी DYSPक हें करपाक आयल्या, हांगा सांगपाक आयल्या की इमिडिएट तांचेर एक्शन जावपाक जाय. दे शूड बी अरेस्टेड एंड दे शूड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर सम लेजिटिमेट कोर्ट. कित्याक हें बेश्टेच मारामारीची हें न्ही. दीस इज समथींग लायक रॉयटिंग, अनलॉफूल असेंब्ली आसा, ग्रिवियस एसॉल्ट आसा. म्हणजे धरून वंटीक धरून मारप हें सादी मारामारी न्ही. हांवें तुका हाडलो तुजी हाडायली न्ही. सो आमचो डिमांड आसा की आमी तांकां सांगलां तुमी 4 दिसां भितर कितें तें एक्शन घेया ताजेर, नाजाल्यार वी वील कम आउट इन ऑल फोर्स आनी मागीर कितें आमी पुलिसांक हें करतले, जबाबदार धरतले. आमकां ताजेर पूण हाजेर एक्शन जावपाकूच जाय. एक सिग्नल पुलिसा कडल्यान वचपा जाय, जनते भितर विश्वास बसपा जाय. पुलिसांचेर विश्वास बसपा जाय की हय बाबा तुमी आज क्रिमिनल्सांक थारो ना, हांगा गोंया भितर आज क्रिमिनल्सांक थारो ना. नाजाल्यार फाल्यां आमी आयकता बायणां खंय सुरयो घेवन रावतात कोण आनी पयशे काडटात. ह्यो खुबश्यो गोश्टी जाता. हे सपोज जायना. ही गोश्ट आमी CMA पर्यंत पावयल्या. 30 तारखेक जाला, 31 तारीख 1 तारखेच्यान आमी फॉलोअप करता. बोगदा पुलीस स्टेशनार आमी गेले, PIक मेळ्ळे, रिक्वेस्ट केली की तांकां तरी तेंचेर सेक्शन फक्त लागल्या ती 151 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. रॉयटिंग केस आसा, 15 जाणांनी मारला, रगत काडला. हेंचेर क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपा जाय, एक्शन जावपा जाय. आमचो पुरो विश्वास आसा आमचे DYSP श्री शेख सलीम हांचे कडेन. ते पयर आयिल्ले, तेंच्यांनी पयलें सगळें केलां. पूण काही पुलिसांचो एटिट्यूड जेन्ना कंप्लेंट घेवपाक गेले, ती कशी एटिट्यूड, तो पांय वयर धरून बसता, भटाच्या चेड्याचेर रिकमेंड करता, तूं भट जावं नाका, हे जावं ना. ह्या पुलिसांचेर पयलीं एक्शन जावपाक जाय. कित्याक पुलीस एंड पब्लीक हॅज टू गो टुगेदर. परत रिव्ह्यू करतली आमची केस रिव्ह्यू करून आम्ही परत किती नवी डेव्हलपमेंट्स येयला ते स्टडी करून आम्ही अकॉर्डिंगली कोर्टा फुडें आमी पुटअप करतले. हेजे फुडें बी अशे केसी जावपाक जायना म्हणून आमी इमिजिएटली आतां की बेगीन स्टेप्स घेता. थंय आमी आउटपोस्ट परत ऑपरेशनल करपाक ऑपरेशन करून आमी एडिशनल स्टाफ पुटअप करतले. एक PSI ऑफिसर प्लस एक 4-5 एक हवालदार, 4-5 पुलीस घालतले आनी वो डे नायट ते आमी ऑपरेशन करतले. पोलिसांची मोबायल चोराण मोहीम चालूच. पणजे पोलिसांनी कर्नाटकाची आनीक एक टोळी धरली. 2.5 लाखांचे 15 मोबायल जप्त. कोलव्या पुलिसेन बिहारच्या एका चोरा कडेन 15 मोबायल धरले. नातला सावन सुरू जाल्ले कारवायेंत आतां मेरेन सुमार 1.25 कोटीचे 200 मोबायल जप्त केल्यात. 60 वयर चोरांक धरल्यात. नातलां, इयर एंड पार्ट्यो, सनबर्नाच्या सुवातींनी महाराष्ट्र, कर्नाटकांतल्यो मोबायल चोरांच्यो टोळयो. 200 मायज मोबायल जप्त, 60 मायज चोरांक ताब्यांत, 125 मायज कोटींचे फोन. महाराष्ट्राक कर्नाटकाच्यो टोळयो, 5 टोळयो ताब्यांत. इयर एंड सनबर्नात चोरयो, चोरयेच्यो 350 मायज कागाळी. मोबायल वॉलेट्स चोरी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हापशेंचो जागृत राखणदार बोडगेश्वराचो वर्सुकी दीस मोठ्या दबाज्यान जालो. फाल्यां सावन जात्रा. सकाळीं विधिवत पुजा करून राखणदार बोडगेश्वराक 76 लाखांचो दांडो अर्पण केला. भारतभर सगळ्या नंबर आसा ते बोडगेश्वर कोण सगळे जितले लोक म्हापशेंसून आपल्या आपल्या गांवांत वयता ते सदांच हांगा वाटेर रावता. बेसिकली आपले दे मूव फॉवर्ड. द गॉड ऑफ ट्रॅव्हलर्स सगळे जाण तेज्यो खूब ताका मानता. आयज बोडगेश्वराचे अध्यक्षान जी आयज दांडी ही उबी केल्ली आसा. एकूण दांडो करपाक फुडाकार घेतिल्ल्या उपरांत 76 lakhs रुपीज म्हणून ताणें हाडिल्लो आसा.
जमशेदपुरा ड्रॉ आणि मोहन बागाना आड हारी उपरांत फाटी पडिल्ले FC गोवाची होम मॅचींत दुसरे सुवाते वेल्या हैदराबाद FC आड अग्निपरीक्षा. फाल्यां गेम जिखून आव्हान कायम दवरूंक FC गोवा यत्न करतलो. हैदराबादाचो खेळ बरो आसा, मात FC गोवा कोणाक भिना हें खंय आदींच दाखोवन दिलां, कोच पेना उलयलो. FC गोवा सध्या 5वे सुवातेर, 4थे सुवाते वेल्या ATK परस 4 पॉयंट फाटीं. They are, for me, the most consistent team in the league. Tomorrow is going to be tough. It's going to be tough because they can punish you even not playing good. They don't need to play good to punish. They are very good in set pieces. They are very good in transitions. And they are a team right now that they are in a good mood. But no fear like always. We have shown that we can beat anyone in any moment. So tomorrow we are going to be ourselves. We are going to play with our style. We are going to score more goals than them. We are going to try to have more chances than them. And let's see what happens at the end. It's football. But today we are going to play as ourselves. Tomorrow, we are going to play as ourselves. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.